इश्टानो आयज एक वेगळीच खुशालकाय भोगता एक प्रोडक्शन टीम आमचो भाव ऑल्वीन ताणें फुडाकार घेवन एक यूट्यूब चॅनल चालू केलो. रिओ एकल्याच्या मोगान पडटा आनी तें ताका सोडून विश्वासघात करता. असो विश्वासघात ऑल्विनाक जावचो ना न्हू. ना ना ऑल्वीन एसको विश्वासघात हांव जाणा ऑल्वीन वचून म्हाका सदां आदर आसतलो कितें हांव कितें काड जाल्यार ऑल्वीन सदां हेल्प आसतो म्हाका आनी हांव ताका सदां हेल्प आसतलो. म्हणजे तुवें स्टोरी येवजून दवरल्या. हांवें स्टोरी काडपा आहा म्हगे चॅनलाचेर काडपा आहा. ऑल्वीना पयलीं सांगिल्लें बाबा एसको स्टोरी काडटा तूं म्हाका हेल्प आहा. तशें हांवें रेमंडाकूय सांगून दवरल्या दोगांकूय सांगलें मागीर तेंगे दोगांय हेल्प मेळून हांव एक स्टोरी काडपा आहा. आतांच तूं म्हणटालो रेमंड सगळ्या व्हिडिओनी दिश्टी पडटा. तुज्याय व्हिडिओनी हय ऑफकोर्स तो आसता. म्हाका सदां सगळे व्हिडिओ आसताय तितून रेमंड आसपाकूच जाय. हांवें जितले व्हिडिओ काडले तितले व्हिडिओ रेमंड आसा कित्याक रेमंडा सपोर्टाचें मुगे हें जाता व्हिडिओ मुखार वयता आनी तेश कोन हें चड पसून मुगे सगळे व्हिडिओ आसता लायक 1-2 टीम आमी मुगे व्हिडिओचे आसता आनी ऑल्वीन म्हाका स्टोरी सांगिता ऑल्वीन बाबचो एक कॉमेडी चिंतिल्ले एश कोन कोल्ले आतां काय ऑल्वीन सांगता आमून मातशें पावपाना तुका कोर म्हण बरी आहा म्हणटा गेली. म्हणटच पळय आतां इतलीं सगळीं आसात तिगूच जाणांक तुज्या प्रोडक्शनाक व्हरोंक सोदता तर बाकीच्यांचें कितें. ना सगळें व्हरपा आतां शॉर्ट फिल्म येतले न्ही ते सगळें करपाक कित्याक ऑल्वीना सांगिल्लें तुगे टीम म्हाका मेळटले काय म्हण. मागीर ऑल्वीना सांगलें आपले टीम तुका सदां आहा म्हण. ताका लागून हांव मुखार सरला न्ही शॉर्ट फिल्म काडपा मुगे. चो मुखार यो. ना तेच को मुखार न्ही शॉर्ट फिल्म काडपा मुखार सरला. तियात्रांनी आमी पळयतात जायते तियात्रिस्टांक नसाय आसता. रिओन बरी भुमिका केली, रेमंडान बरी कॉमेडी केली जाल्यार जायत्यांक ती आवडना. तर यूट्यूबाचेर ज्यो कार्यावळी अपलोड जातात आनी त्यो भायर सरतात हाचेरूय अशेंच कितें जाता अशें तुमकां दिसना. जाता जायतें जाता जाताच. कित्याक आतां पळय तूं आतां कसलेंय काम करतलो कितें वावर काडटलो जाल्यार तुका जायते त्रास पडटा. त्रास म्हणल्यार तुका पयलीं ते कॉन्सेप्ट तुगे मोतीन दवरूंक पडटा, चिंतूंक पडटा. तो चिंतिल्लो म्हण जायना, तो तुगे मागीर बरोवपा जाय. बरयलो मागीर एक्टर सोदपा जाय. तितून जायतें काम आसता. केलें म्हण ना, जेन्ना तूं यूट्यूबार अपलोड करता जेन्ना तुका जायते करेज तुका म्हणजे बरें हें करप मुखार वचपा सुवात ते जायते जाण डिसलायक मारता. ते डिसलायक मारले म्हण ओद नेगेटीव वे घेताय. ते सगळे नेगेटीव वे घेवपा शिकपण आमी मेन म्हणटा नेगेटीव वे ते कोण डिसलायक मारताय ते आमचे बऱ्याक मारता आसतले कित्याक तेज वयर आमकां आनी उरपा मेळटा. ते आनी करपा जाय तें काम आमकां जाता आनी बरें करून दाखोवपाक ते आनी बरें करून दाखोवपाक ती आमी एक पॉझिटीव वे तेंकां डिसलायक मारता ते पॉझिटीव वे घेवपा जाय आनी तांकां चॅलेंज करपा जाय आमकां आनी बरें जाता न्हू. रेमंड तूं सारकें उलयलो तो बट हितून लायक थोडे दीस लायक माता लायक नोसायन लायक आमको जायना करून तेणें केलें सो ताका डिसलायक मारया. सो ताका लायक गिल्टी फील जावपा तो आनी विडियो करपा नाका म्हण एक म्हाका जाला म्हाका एक्सपिरियन्स आहा. पळय आमी पळयतात की ह्या दुयेंसा उदेशीं जायतें कितें बंद पडलें. तियात्रूय बंद पडलो पूण कितें तरी बरेंपण तरणाट्या मदें आयलें ज्या उदेशीं ह्यो उर्बा तुमकां मेळोन जावं ऑल्वीन जावं तूं रिओ सगळे तुमी एकठांय आयल्या उपरांत तुमच्या भितरलो टॅलंट जरी तुमी निसरले जायते फावटी स्लीप जाताले तरी पूण तुमी तुमची अखंड पावलां मारून तुमी मुखार वचत रावले. ही शाबासकी तुमकां अशीच फावो जावन जाणें करून तुमी 4 जाणांनी तुमकां आपटिपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार 10 जाण तुमकां हात दिवन मुखार वतात. लक्ष सारकें तुजें हय सारकें हां येस सारकें. तेतून हांव इतलें म्हणपाक सोदता हे कोण डिसलायक मारताय वो कितें करताय तांकां इतलें सांगपाक सोदता. आदल्यांगे एक म्हणणी आहा कोंब्या हूंय धाकट्या फांट्या पोंदा घालून दवरलो म्हण तो केन्ना साथ घालपाक विसरना. तेच भाशेन आमगे टॅलंट तरी कोणें तरी कितली हें केली न्हू जाल्यार ते कोणाच्यान टॅलंट कोणाक गेली लिपोवन दवरपा जायना. ती टॅलंट सदांच मुखार घेवन वयतली. खरेंच रिओ तुका शाबासकी कारण डिसलायक जे मारतात ते ती कार्यावळ पळयतात आनी तांकां नसाय जाता आनी ते डिसलायक मारतात जाचे उद्देशी अदीक लोक ती कार्यावळ पळयता आनी ह्यो कार्यावळी तांच्याच पासून घडोवन हाडटात की ताणें डिसलायक मारचें. तांकां ह्या खिणांत जे डिसलायक मारतात कोण कसलीय कार्यावळ जावं तांकां हांव सलाम करता आनी तांकां शाबासकी दिता. सारकें तुजें. जाच्या उद्देशी लिपोवन आसलेली कला आनीक उर्बेन भरता आनी आमी आनीक मुखार वतात.
स्टिवनाक ऑल्विनान कसली भुमिका दिली? म्हाका तेणें फ्रेंडा रोल दिला आनी जे परी फ्रेंड दुसऱ्यांक कितको पावता ते तेणें सारकें सांगून म्हाका तें करूंक लायलां तशें करून. ना म्हण तूं फ्रेंडाक याद न्ही केन्नाच पावना. पावनालो हांव तशें चड न्हू सगळ्यांक खंयच्या टायमार पावता हांव आसता कोणाकूय केन्ना ना म्हण हांव. पूण ह्या फ्रेंडाक मेळोंक खासा ताणें तुका शिकयलो. तर स्टिवन, ह्या ग्रुपांतल्यान सगळे सांगातान तुमी वावर करता आसतना तुका कसलें बरेंपण फावो जालें? बरेंपण म्हळ्यार हांव मुगे घरां एकलोच आनी दुसरी म्हळ्यार ही सगळी फॅमिलीच चलती हांव मुगे ती. आतां आमचे जे ऑडियन्स आसात तांकां तूं कितें सांगूंक सोदता? हांव ऑडियन्सा इतलें सांगपाक सोदता जे आतां आमगेले न्यू भुरगे येताय जावं न्यू हांव सोडून पासून जायते दुसरे भुरगे धाकला पासून आपल्या एक व्हिडिओ काडटाय तुमी तेगे चोयन घे आनी तुमी तेंका मानून घे लायक करे शेअर करे पूण दुसरे ते भुरगे कमेंट मातशें माना काय बाबा तुगे एश कोन जालें ना तेश कोन जालें ना पूण ते धाकले न्यू भुरगे येताय ते बाबा आपल्या एक ट्राय कोताय म्हळ्यार एक लोकांक बरें तें दाखोवपाक सोदताय आनी ते आपल्याक जाता ते भाशेन दाखयताय पूण जायत जाण तेंगेले थोडे जाण आसताय जायत जाण म्हळ्यार न्ही थोडे जाण एक 10 जाणां मदें एक 2 जाण तरी आसताय ते भुरग्यां मागीर कोताय अरे तुगे एश कोन जावपा जालो म्हळ्यार तुगे तेश कोन जावपा लागलो ह्या आयज काल न्यू भुरगीं येताय तेंगे उमेद तुमी मोड नाकाय जा जाल्यार तुमगे तेंगे मिस्टेक पासून जाल्यार एक दीस एक टायम सोजमोन राय आनी तुमी तेंका सांगाय जा जाल्यार तुमकां बाबा तुमगे बरें जाला तुमी तेंका आनी उर्बा दिची. पिशवळा शूटिंग मोस्टली सकाळी पावसां आणि होय पावसा पासून काडले तेमी पावसा बसोन कॅमेरामॅना सत्री दोन एश कोन पासून काडले मी आनी सकाळी देपरा वयर इवन मातशें एश कोन सांजात तेन्ना पासून काडले. पार्ट 2 आहा चोय तो तें चोडू आनी तो हिरो आहा तो पावसा बसोन आहाय आनी काडटाय एश कोन तेंचे पावस पडटो सुद्दां दिसते पडटालो पेंटाचेर. ऑल्विनाच्या वावरांत तुवूय ताचो एक सहभागिली कसो वावुरता म्हणटोच हातूंतल्यान तुका कितें मेवलां अशें दिसता? जायते एक्सपिरियन्स मेवला पयले सुवातेर ऑल्विनाक हितून एक्टींग शॉर्ट फिल्मान एक्टींग करून म्हाका पयले सुवातेर एक्सपिरियन्स म्हणटा जायते डिफरंट एक्टर्स जावं ते व्हड जाणटे पासून आसा तेगे हितून जायते डिफरंट आनी एक बरो एक्सपिरियन्स म्हणटा लँग्वेजीस तेंच्यो लँग्वेजीस एक आमची एक हिरोईन आहली एक्टींग करताली हितून तेजी लँग्वेज दुसरी जाल्ली म्हळ्यार म्हाका कळना ते अशें उलयताले ती एक लँग्वेज म्हाका तेजी शिकपाक म्हाकाय मेळ्ळें एक्सपिरियन्स म्हणटा तेगे ऑल्विनागे पिक्चरांतल्यान म्हाका चड शिकपाक मेळ्ळें. आतां निम्माणी नदर जेन्ना आमी ताच्या लॉर्ड आय एम कमिंग होम ह्या निम्माण्या पाठाचेर आमी नदर मारता आसतना तुजें काजार एकदम बरें जालां. काजार म्हणल्यार सांगपाचें म्हणल्यार त्यो तेन्ना ऑल्विनाचो पार्ट 1 येवपाचो आसलो पार्ट 2 ताणें कांय डिस्कसच करूंक ना. एक दीस म्हाका फोन केलो आनी म्हणपाक लागलो रियो आपूण पार्ट 2 करपाक सोदता. म्हणलें ऑल्विन कितें हांव हेल्प सदांच आसा मरे तुगेलें एक म्हणपाक लागलो मातसो तुजें चड हेल्प जाय म्हणपा आनी एक हांवें म्हणलें कितें आपल्या म्हणपाक लागलो तितून काजार दाखोवपाक जाय. म्हणलें काजार कोणाचें म्हजें म्हणपाक लागलो काजार अरे हांवें म्हणलें काजार दाखोवपाचें ओके नो प्रॉब्लम म्हजें काजार दाखोवपाचें दाखोवया बट तितून म्हाका तुगे पर्सनल काजारां ते आपल्या व्हिडिओ जाय म्हणपाक लागलो. म्हणलें पर्सनल म्हणल्यार म्हाकाय मातसो भिरांत दिसली कित्याक लोक समजता हे रियोचे पर्सनल म्हणून स्टोरी सो ताका लागून मातसो भिलो मागीर ऑल्विन म्हणपाक लागलो तशें करून कांय ना आपूण लोकांक पयलीं सांगतलो स्टार्टींग जाचनी पयलें तितून कोणें आपल्या जिविता लायन घेवपाचें ना आनी रियोगे पर्सनल दी म्हणून ते आपूण जस्ट आपल्यागेलें थिंकींग ते आपूण थिंकींग दाखोवपाक सोदीत म्हणून. मागीर तो येयलो मागीर मिसीसाक उलयलो आपूण ते भाशेन करता काजराचे तुमच्या दोगांचे काजराचे दाखोवपाक सोदता. मागीर मिसीस म्हणपाक लागली आपणाचो सदांच तुका हेल्प कित्याक तूं एक रियोगे सारको बेस्ट फ्रेंड केन्ना आमगे घरांत कितें जाल्यार रोखडो धांवन येता आनी आपूण तुका ना म्हणटा दाखोवपाचें दाखय नो प्रॉब्लम. पूण आतां समज फुडलो आनीक नवो पार्ट येता जाल्यार त्या पार्टान तुजी मिसीस फुडें काम करतली? ना म्हणजे मिसीस एक्टींग लायक ना एक्टींग मिन्स तेका अशें करून लायक ना कितें सो तियात्रां सुद्दां रेल्ली आतां तेका लायक ना कांय ना ही कार्यावळ काय पळयता म्हणटच तेकाय उमेद येतली आनी घडये करेक्ट सांगूंक जायना सांगूंक जायना बट एज फार एज म्हाका दिसता ते तितून ताका व्हडलो इंट्रस्ट ना ते म्हाका म्हणटा तूं वयता वच आपणाचो तुका सदांच सांगत आसा
तूं खंयसर वच कसलेंच एक्टींग करपाक सोदता तियात्र करता युट्यूबार तूं कितें कितें करूंक तयार करता जाल्यार आपणाचो सदांच तुका सांगत आसता आनी हांव तियात्रान बाबा पयलोच कितें एक्टींग करता पयलो म्हगेले एक्टिंगाचो रोल वो कितें तेका पयलो दाखयता कित्याक तेन तरी एक पाटी म्हणलें ना रियो ओके तुगे सारकें जाल्यार हांव करता नाजाल्यार तें म्हाका सांगता रोखडें येवन ना रियो एश कोन्न जावपा नाका एक्टींग ते मरे आनी मातशें ते भाशेन जावपाचें पूण रियो फाटलीं 7-8 वर्सां तूं तियात्रांनी नाचता तेन्नाय तूं ताका दाखयतालो हय हय शुअर पयले तियात्र हांव एवरी फर्स्ट शो जाता तो 7-8 वर्सां जालीं नाचता एवरी फर्स्ट शो ते म्हगेले सदांच तियात्रांत येताच हय म्हणजे तुजें काजार जाल्यार कितलीं वर्सां जालीं काजार जाल्यार आतां म्हणजे 1 वर्स जातालें ऑक्टोबराक म्हणजे तुमी मोगान आसा मोगान आसल्यार आमी 13 वर्सां जालीं वाव मनीषा हाचेर तुजें मत कितें गोडी करूंक शकता तेणें कन्विन्स करून हाड जाल्यार कित्याक केन्ना जायना आहलो म्हणून ती वस्त ना ते डार्लिंग आय लव यू पार्ट 1 तो एक बरो आसलो तेंचो आनी रियो म्हाका सांगलें की बाबा एडिट अशें कर ओके ते एडिट हांवें चिंतूं ना तेंचो तो डान्स सारको जातलो अशें हांवें चिंतूंकूच ना मागीर ते हांवें सारकें हितून एडिटिंगा सारकें स्लो मोशनान करून घेवन ते सारकें केलें तेन्ना हांव तो सारको आशिल्लो रेमंड हे भाशेचे एपिसोड करपाक तुज्या मतान कितलो स्पेस जाता म्हगे मतान लायक तेंगे लायक पयलीं चोवपा पड न्हू तेंगे कॉन्सेप्ट कितको आहा कितें हे वस्तू लागतल्यो वो ना तें सो इट्स अप टू देम लायक मिनिमम आय थिंक लायक 1 to 2,000 जायच एक धाकटो प्रोजेक्ट तरी कोतो जाल्यार नॉट टॉकिंग अबाउट शॉर्ट फिल्म लायक अ स्मॉल विडियो समज तियात्रांक हे भाशेन सगल्यांनी समजून घेतलें तियात्राची रेट उणी जाली जाल्यार तियात्र चड जातलें अशें तुका दिसना या डेफिनेटली चड जातलेच लायक तुवें म्हणलें तेश को एक तियात्रा रेट लेस केली जाल्यार एक कोणी 4-5 तरी शो जावपाक जाय हागे तियात्र लेस आहा आनी प्लस तियात्रूय बरो आहा सो हागे तियात्र पोतून चोयतलो लोक मनीषा सुरवातीक तुका हे सगळे कलाकार न्यू आसले तरीय तूं तांच्या मदें कशें एडजस्ट जालें सो हांव वयता थिंगा लायक पयलीं घराको आसतना चिंत्ता हांव कितकोन थिंग तेंचे फुडें हांवें जातलें मिसळ जातलें पूण जेन्ना तो टायम पावता तेन्ना सगळीं म्हाका रोखडी हें कोन्न घेताय लायक हांव एक स्मायल दिता सगळ्या मागीर रोखडी मुखार उलोवपाक लागताय तुवें तुजो स्वताचो चॅनल ओपन केला सवय इश्टानो तुमी पळयलां एक प्रोडक्शन टीम ऑल्विनान कशे तरेन तयार केली आनीक सगळीं सांगातान मेळोन एक कुटुंब कसो ह्या युट्यूबा उद्देशीं आनीक जायते पंगड वावुरतात त्या खिणाक आमी तांकांय शाबासकी दिता आनी खेरीतपणी तुमकांय शाबासकी दिता तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं आनीक तुमचे लागीं मागता तुमकां तर आमगे प्रोग्राम लायक जाला तुमी लायक करचो शेअर करचो आणि चॅनल सबस्क्राईब करू विसरू नका सबस्क्रायबा सायडी घंटी घंटी वाजय चडान चड देव बरें कर म्हणटा बाप तेवतान बाप तुका कित्याक तुवें आमगे न्यू भुरग्यां जावं तूं येवन तुगेलो जाते भाशेन आमकां टायम दिलो आनी जायती आमकां उमेदी दिली तेका लागून तुका चडान चड देव बरें कर म्हणटा आनी तेच पळय म्हाका फादर ह्या आमी शॉर्ट फिल्मांतूय फादरूय हाय 3 जाण फादर हाय फादर पॅट्रीक लुईस आनी फादर मिलाग्रीस फेर्नांडीस आनी एक आमी बाणालीचोय फादर आहा तेकाय हांव चडान चड देव बरें कर म्हणटा आनी म्हाका शॉर्ट फिल्म करपाक जायत जाणांनी म्हाका आपल्या एक घर पासून दिली तांकां हांव चडान चड देव बरें कर म्हणटा तेच पळय हॉस्पिटल म्हाका हॉस्पिटला सीन करपाक तेणे एकल्या मिलाग्रीन तेणी एक म्हाका हेल्प केलो आपल्या हॉस्पिटला सीन करपाक आनी तेच पळय हांव रियो केले बायले मसियाकूय चडान चड देव बरें कर म्हणटा कित्याक तांकां एक फावट जेन्ना काजरां हांवें इचारलें तेन्ना तेंय सारकें उमेदीन म्हणून ऑलवीन तूं वच मुखार सदां म्हाका हेल्प केला रियो बायले आनी तेगे फॅमिली सगळें हांव काळजांतान देव बरें कर म्हणटा